नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो। मुख्यमंत्री पर्रीकार जीएमसीतूच खासा वॉर्डांत उपचार। बीजेपी वाले म्हणतात डिहायड्रेशन। डिस्चार्जाचेर कोणूच कांयच उलयना। आणि एफसी गोवाचो कॅप्टन मंदारराव देसायाचो जैताची सिरीज चालूच दवरपाचो हावेस। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचेर आता जीएमसीत उपचार चल्ल्यात। राती अकस्मात बरें दिसना म्हूण ताका मेडिकलांत एडमिट करचो पडलो। सकाळी डिस्चार्ज मेळटलो म्हूण कांय फुडारी उलयताले, मात राती मेरेन तरी तशें कांयच जाल्लें ना। ताचेर खासा वॉर्डांत उपचार चल्ल्यात। बीजेपी वाले म्हणटात डिहायड्रेशन। मुंबय लिलावतींतल्यान येवन बजेट मांडल्या उपरांत पर्रीकार घरच्यानच मुख्यमंत्र्याचो कारभार चलयतालो। पर्रीकाराच्या नांवान गोंयभर जप आनी होम हवन सुरूच। मुख्यमंत्री पर्रीकाराक आयतारा राती परत जीएमसीत व्हेलो। बरें दिसना जाल्ल्यान ताका अकस्मात जीएमसीत शिफ्ट केलो। पक्षाचे फुडारी सांगतात ते प्रमाण ताका खंय डिहायड्रेशनाचो त्रास जाला। थंय एका खासा वार्डात ताचेर सिनियर दोतोरांचे देखरेखीन उपचार चल्ल्यात। जीएमसीत वचून आयिल्लो दर एकलो बीजेपी वालो सांगता ते हें। ताचे पलीकडे काय ना, दोतोराचे म्हणणे की सकाळपर्यंत डिस्चार्ज सिरियस असे त्यामुळे हांवें हांगा सगळ्यांकूय सांगलें आनी स्पेक्युलेशन नाका, आमी सगळीं या प्रत्येकाक दिता आनी काय पेन बी अशें ना प्रेशर बीन सगळे पॅरामिटर्स नॉर्मल आसा। ओके हय हांव आत्तां वचून आयलो। फक्त डिहायड्रेशन फक्त डिहायड्रेशन ना, हांवें तेंच म्हटलें तर हें कांय तशें आसा जाल्यार वी कॅन थिंक ऑफ जाल्यार मुळीच आवश्यकता ना। काय ना सीएमाची विचारपूस करपा खातीर आयला। ऑलरेडी कॉल मेळ्ळो। इज ओके, ऑलरायट। डिहायड्रेशन आशिल्लें फक्त एकदम बरें आसा, कांयच चिंता ना। आनी डिस्चार्ज अजून डॉक्टरांनी कांय सांगला। आमचे लाडके मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे हांगा उपचार घेतात। फाटल्या वेळाचेर तशेंच तांच्या हाका लागून लिलावतीच्या वेळाचेर आमी म्हणिल्लें की तांचे खातीर फक्त आमची शुभेच्छा आनी आमी प्रे करप की तांची रिकवरी फास्ट जावची। आनी आतांय हांव सगळे कार्यकर्ते आनी तांचे हितचिंतक आनी जनते कडेन मागता की तांकां मेळपाक आनी त्याच बरोबर आपण येवन तांकां विश करपाक असो प्रयत्न न करता आमी सगळ्यांनी तांच्या प्रकृतीक झपाट्याने सुदारणा जावची हें देवा कडेन मागुया। पर्रीकाराची भलायकी सुदारची, तो आशिल्लो तसो ठीकठाक उबो जावचो म्हूण गोंयभर आमदार, व्यावसायिक आनी बीजेपी वाले महामृत्युंजय जप करतात, गाराणी घालतात। कांय कडेन होम हवनाय चल्ल्यात। मयेचो आमदार प्रवीण झांटयेन वावुरप्यांक घेवन पर्रीकारा खातीर महामृत्युंजय जप दवरिल्लो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनः उर्वारुकवन्दनं मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनः उर्वारुकवन्दनं मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। कोणत्याही प्रकारचे अडचणी असतात किंवा ज्या भावनेत माझ्या सगळ्या भक्तमंडळी किंवा त्यांच्या कार्यकर्ता किंवा हितचिंतक हे सगळे तिच्या माझ्याकडे आनंदवले जातात। आणि मुख्य उद्देश म्हणजे इतको की तांकां जे कितें उपचार करता तातूंत सगळ्या प्रकारचे मनोहर पर्रीकाराक आरोग्य प्राप्त जावचें त्याप्रमाणे मध्ये आज तुझ्याकडे हांव प्रार्थना करता। लोकांक सुद्धा लक्षात आयला की बाबा गोंया खातीर ताणें जितलें केलां तितलें आतां पर्यंत खंयचेच
आतां पर्यंत केन्नाच कोणें घडोवना अशें कळयलें. कितलेशे ब्रिजीस म्हणा, सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे म्हणा, कितले स्किमी म्हणा, सगळे दीनदयाळ म्हणा, सगळे स्किमी ताणें सुरू केल्यो. तांकां आमी मना पासून आमची इच्छा आसा की ताणें फुडली 10 वर्सां गोंयाची अशीच सेवा करची. तर आमी मना पासून आमची इच्छा आसा म्हणून आमी सगळे जाणां, सगळे भाव, आमी मयातले सगळे भाव हांगा जमिल्ले आसात. गोवा बार्ज धनी संघटनेन वास्को दामोदराक गाराणें घालें. काल आमी पर्रीकर बेगीन बोर जावचें म्हणून काल आमी फुडारी गोंयची रिसीव केलोले पर्वरी कॉन्स्टिट्युन्सी. ते बरोबर काल आमी गोवा बार्जनर एसोसिएशनान आमगे बांद्यातूर पुरसा मागणी घायलेली की पर्रीकर बेगीन बोर जावन येवचो, सगळ्या गोंयच्या लोकांक तो जावप आनी गोंयची डिवेलपमेंट जावपाक तो जावप. ताका लागून आमकां थिंगा बांद्यातूर पुरसा कडेन मागणी केलां सगळ्या मेंबरांनी. आनी जेन्ना राती आमकां कळ्ळें की परतून पर्रीकर बोरना आमी एडमीट केलें म्हणून, ताका लागून आमी आयज थिंगा दामोदरा त्या मागणीक वचचें म्हणून डिसिजन घेयलें. आनी आमची सगळे मेंबर फोन करून सांगले आनी सगळे मेंबर रोखडे येयले आनी आमी आयज दामोदरा कडेन मागले, पांय पडले की आमची CM आपली जाता तितून बेगीन बोर कर आनी आमी हाड म्हूण ताका मोदें कितें आमची सगळ्यांचें काम करपाक आमचो प्लीज गरज आसा. पर्रीकाराक पॅनक्रियाचें खर दुयेंस बादलां. ताची प्रकृती बरी जाल्ल्या. मुंबय लिलावतींतल्यान गोंयांत येवन ताणें बजेट मांडलें खरें, मात उपरांत तो ताळगांवच्या फ्लॅटावेल्यानूच पूर्ण सॅनिटायज्ड वातावरणांत CMचो कारभार चलयतालो. सांजे उसरा मेरेन तरी GMCंतल्यान ताचे डिस्चार्जाची कसलीच हालचाल वा चिन्नां दिसनाशिल्लीं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांकवाळच्या रिलायन्स पावराचे भूत परत गोंयचे मानगुटीर. गोंयाक 292 कोटीचो फटको. रिलायन्स इन्फ्रा कडच्यान गोंय घेताले त्या पावरीचेर पेमेंट आडावन दवरलो म्हूण कंपनी आनी सरकारा मजगतीं वाद चलतालो. केस रिलायन्स जिखले. सरकारान 278 कोटीचेर जूर धरून 292 कोटी रिलायन्साक 15 एप्रील मेरेन दिवचे पडटले. ह्या निकालाची घोशणा करतनाच रिलायन्साचो शेअर घस्स करून 4% वाडलो. सांकवाळच्या रिलायन्स पॉवर प्लांटाच्या केशीन गोंय सरकारा आड रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरान आर्बिट्रेशन अवॉर्ड जिखला म्हूण जाहीर जाताच रिलायन्साचो शेअर घस्स करून 4% वाडलो. गोंय सरकार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरा कडच्यान तांच्या सांकवाळच्या पॉवर प्लांटावेल्यान पॉवर विकती घेतालो. पॉवराचो पेमेंट आडावन दवरलो म्हूण कंपनी आनी सरकारा मजगतीं लवादा मुखार वाद चलतालो. सरकारान रिलायन्स पॉवराचे बील आडावन दवरिल्ल्यान वाद जाल्लो. रिलायन्साचो हो पॉवर प्लांट नाफ्ताचेर चलपी. पॉवर युनिटाचो दर हो इंधनाचे आंतरराष्ट्रीय मोल आनी डॉलराच्या रेटी प्रमाण वयर सकल जातलो अशी सरकार आनी कंपनी मजगतीं कबलादीन तरतूद आशिल्ली. हाचे वयल्यान जून 2013 ते ऑगस्ट 2014 मजगतीं बिलाचो वाद जाल्लो. कबलातींतली तरतूद लवादान निमाणे ग्राह्य धरली. केस रिलायन्स जिखले. सरकाराक 278 कोटी रुपयांचेर जूर धरून वट्ट 292 कोटी रिलायन्साक 15 एप्रील मेरेन दिवचे पडटले. ते दिवंक जमले ना जाल्यार सरकाराक 15% जूर भरचे पडटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. टुरिस्ट टॅक्सीक डिजिटल मिटर बसोवंक म्हूण सरकारान काडिल्ल्या टेंडराक कोणूच बोली लावंक तयार ना. आतां नव्यान टेंडर काडटले म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. एका सप्तका भितर सुनावणी फुडें धुकलून हायकोर्टान सरकाराक टेंडराचो सद्याचो स्टेटस कितें तें सांगचें म्हणून निर्देश दिला. टेंडराक फुडें सरिल्ल्या कंपन्यांनी टेंडरांत कांय गजालींनी सूट मागल्या. ट्युरिस्ट टॅक्सीक डिजिटल मिटर बसोवपा खातीर सरकारान 5 जानेराक टेंडर काडिल्लो. ह्या टेंडराची मुजत 5 फेब्रुवारीक सोंपली. कांय इत्सूक कंपन्यांनी कांय नेमांचेर हरकत घेवन तातूंतल्यान सूट मागल्या, पूण टेंडर काडिल्ल्यान सरकारान ताचेर विचार केल्लो ना. हाका लागून एकूय कंपनी खंय टेंडर घालूंक फुडें सरिल्ली ना. कंपन्यांक नेम आनी अटींनी सूट दिवचे परस डिजिटल मिटरांक नव्यान टेंडर काडपाचें थारायलां. ते खातीर एफिडेवीट फायल करूंक वेळ दिवचो म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगलें. टेंडराची तारीख आनी सुदारीत नेम अटी खंय रोखड्योच जाहीर करतले. टेंडराचो सद्याचो स्टेटस कितें तें स्पश्ट करचें म्हूण सरकाराक सांगून हायकोर्टान केस 5 मार्चाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ कमर्शियल ब्रेक.